Daiichi World Star Singer, powered by Bindu, 25 years of taste, trust, and tradition. Supported by Sham Institute, Mangaluru, good education and great careers. दायजी वर्ल्ड पळयतल्या सर वीक्षकांक रायनल सेक्वेरासो नमस्कार आनी तुमकां स्वागत मागतें आसा दायजी वर्ल्ड स्टार सिंगर पावर्ड बाय बिंदू सपोर्टेड बाय श्याम इन्स्टिट्यूट मँगलोर अँड हनीजेनिक्स. गांव मुजो गांव मुजो गांव मुजो मुजो गांव. वीक्षकांनो हें पद आयकत आसतना तुमकां एक कीवर्ड खंयचो म्हूण कळ्ळो म्हूण चिंता. गांव. येदोळ जाल्ल्या आंकड्यान तुमी पळयल्ले आमच्या स्पर्धिका सांगाता वरयणारा तांच्या गांवा विशयान सांगते आसात. तुमी चिंतूंक बरो कित्याक आसूंक बरो. इवन आमी हांगासर नांवां सांगतना तांचो गांव खंयच्या गांवांत हांव आयल्या म्हण आमी सांगता. कित्याक म्हळ्यार आमी मुखल्या हंतांनी ह्या स्पर्धांत जावं दी या खंयच्याय कलेन जावं दी मुखार वेता आसतना आमच्या गांवाच्या नांवां सांगाता वेता आसतना ती कीर्त आमच्या सांगाता आमच्या कुटुंबाक आमच्या शेजाऱ्यांक आमच्या गांवाक मेळटा. देखून एक दिसा व्हड हंताक पावतना आमी आमच्या गांवाक कीर्त हाडलो अभिमान आमकां खंडीत जावन आसता. देखून सगळो आंकडो येदोळ पर्यंत जाल्लो आनी मुखार जावचो आमची स्पर्धिका आपल्या गांवा विशयान कितें जाणा आसात तें पुरो आमकां आनी आमच्या वरयणाराक सांगते आसात. तुमच्या गांवा विशयान आमकां सांगा. आमकां कळा जाय की तुमी तुमच्या गांवा विशयान कोलो अभिमान दवरतात कितें तुमी तुमच्या गांवा विशयान जाणात म्हूण. आनी आमच्या कमेंट बॉक्सांनी युट्यूबार या फेसबुकार आमकां कळोवं येता या आमकां पर्सनली कळोवं येता आनी मुखल्या आंकड्यांनी खंडीत जावनाचो उल्लेख आमी खंडीत जावन करतल्या. ह्या सुमेधी सवे ह्या आंकड्याचो पयलो स्पर्धेक तुमच्या मुखार सादर करूंक हांव कशी पावता. आनी मुखलो स्पर्धेक आसा येदोळस गांव म्हळें आनी आतां म्हज्याच गांवचो मुखलो स्पर्धेक हांगासर तुमच्या समोर येता. बाब रॉल्विन मॉरिस कुलशेकर. रॉल्विन, येस सर. खंयचें सॉंग सिलेक्ट केलाय? हांवें हे आवयपणां म्हणलें सॉंग हांवें सिलेक्ट केला. जिरीबाट जोडी आनी गायिल्लें देवातीन जिरीबाट जोडी. बरें सॉंग. तूं खंय थावन आयलय? हांव कुलशेकर थावन. एक कुलशेकरा विशयान दिलें सांग येत की. फिरगस गॉडेल आमच्या कुलशेकरान आय मीन मंगलोरांत एक नावेल्लें फिरगस जावन आसा. इवन खंयच्या संगतीन जावन दी स्पर्धांत जावन दी आनी इवन यात्रेक पळयना बरी लायक लोक हार्यारेन ते येतात आनी जायते धार्मीक कार्य जावन दी जायती कार्यक्रमांतय चलतात. सो एक बरें कुलशेकरान एक कॉडेल फिरगेचें नांव आसा आनी हांव कॉडेल फिरगेचें लागशिल्लोच आनी बरोसो म्हण येता. सो इगर्जी लागशिल्लें म्हजें घर. ओके, बरें. ऑल द बेस्ट. थँक्यू सर. पवित्रपणा तूं आसलेल्यान आजांव आसा. तूं ना जाल्यार कितेंच ना. ये आवयपणा ये पवित्रपणा तूं आसलेल्यान आजांव आसा. तूं ना जाल्यार कितेंच ना. णव म्हयने वावून जल्माका दिवून संवसारार देवस मागून भुंयमाखा घालून मोरना धडीर पावून संवसारात अनर्थ केले माय. हांव गे भुरगो आसतना तूं म्हाका सांबाळटाली. पूत तुजो फुडार ताजो सुफळ जावं मागताली. ये आवयपणा ये पवित्रपणा तूं
आसलेल्यान आज हांव आसा तूं ना जाल्यार कितेंच ना सगळ्या संवसारात मायंगे तूं म्हजी कश्टांनी म्हाका वागयलेली सागोळी गाद्यांनी दणयाच्या तोटांनी जोडलेले रांदून वाडले माय म्हज्या दोळ्यान तुका जरी जायना रून तुजे फारी मागता देवा ये घडी पळेव तिका पावय ये आवयपणा ये पवित्रपणा तूं आसलेल्यान आज हांव आसा तूं ना जाल्यार कितेंच ना नेंतो आसलोलो जाणतो जावन गेलो माय म्हजी म्हाका सोडून गेली सोडून गेल्या फरार हांव रडतां दीस रात माय म्हजी ती व्हडली म्हजी आस्त उगडास म्हाका येताना फोंडार तिच्या हांव रडताना वाटगीतावन म्हाका ती मागोवन धाडटाली ये आवयपणा ये पवित्रपणा तूं आसलेल्यान आज हांव आसा तूं ना जाल्यार कितेंच ना तूं आसलेल्यान आज हांव आसा तूं ना जाल्यार कितेंच ना रॉल्विन बरें जालें तुजें गायन बरें एक सेंटिमेंटाळ पद तुवें विंचलाय आनी त्या पदाक जाय येतले पुरे एलिमेंट्स तुवें दिले आज थँक्यू बरें असलें तुजें एक्सप्रेशन पदांत आनी तुजो तो कंट्रोल्ड वॉयस ओके खंय आमकां बगोना तूं आवट गेलो या तुजे आवाज चड जालो उणो जालो कंट्रोल्ड आसलें मागीर एवरी लायन तुवें बरें करून कंप्लीट केलें तें म्हाका खुशी जालें लायन बाय लायन तो नोट कंप्लीट करना तूं आनी एका लायनीक आयलो लँडींग नोट्स तुजे बरें आसले पुरो संगती बरें आसलें बट म्हाका आनी कितें म्हण इल्लें तुका इल्लें तुवें कॉन्फिडन्सावर इल्लें काम करीत इल्लें भियान सिंग केलें बरी बगलें म्हाका ओके सो ताजे वेर इल्लें काम कर जायतें सो अदरवायज मस्तू बरें जालां थँक्यू गुड रॉल्विन बाब येस सर आय ट्रायड की तुजेर हांव नजर घालपाना हांवें सायडीन नजर काडली बट युअर वॉयस हॅज अ पावर की म्हज्यान जालें ना जस्ट टू इग्नोर यू सो यू हॅव गॉट समथींग डिफरंट इन युअर वॉयस दॅट पुल्स पीपल सो ताजो फायदो घेवपा जाय तुवें सो इफ यू प्रॅक्टीस दॅट वॉयस इज व्हेरी एक्सप्रेसीव सो इवन म्हाका दिसलें की एक गीत बरोवचें आनी तुजे कडल्यान गावन घेवचें थँक्यू इट्स ब्युटिफूल वॉयस थँक्यू व्हेरी मच रॉल्विन येस सर भलायकी बरी ना तुजी हय सर भलायकी बरी ना जाल्यार इतले बऱ्या तरेन तुवें सादर केलां हें सॉंग तुका जोर बरें मागता थँक्यू आनी सर मुखल्या रावंडांनी बरें करून परफॉर्म कर ऑल द बेस्ट थँक्यू सर देवादीन जेरी बजोडीच्या लिखणेंत ताणें दिल्लें भोव सोबीत पद आवयची सेंटिमेंटां आमकां मुस्त काळजाक लागशिल्लीं तसलें पद आसा आवयपणा एक अपुर्बाचें पद हांगासर सादर केलां देवादीन जेरी बजोडी तांचें हजरपण आज आमी हांगासर खंडीत जावन मिस करते आसा कित्याक म्हळ्यार भोव अपुर्बाचें पदां ते बरयताले बरी गावपी आनी तांच्या अकालीक मरणा वरवीं आमकां कोंकणी संवसाराक नश्ट खंडीत जावन जाला पूण तांच्या उडासाक घेवन एक अपुर्बाचें पद सादर केलां रॉल्विन तुका देव बरें करूं
वीक्षकांनो, कोंकणी म्हणटना केवळ कोडयाळाक वा गोंयाक मात सीमीत न्ही. आमी कोंकण बेल्ट म्हणटा, कोंकण करावळ आसा. गोंयांत हांवें सुरवात केल्लें उडपी जावन कोडयाळ जावन कासरगोड पर्यंत कोंकण बेल्ट आसा. आनी तशें आसतना आमची वीक्षकां दायजी वर्ल्ड जावन दी, या कोंकणीक जावन दी, संगीताक जावन दी, खंयच्याय कलेक जावन दी, आपलो भरपूर पाठिंबो दिवचे वीक्षण करचो सबारसो लोक आसा. अशें गोंयांत हांवें धरलें कासरगोड पर्यंत अशें कोंकणी बेल्टांत हांवें पयशिल्लें सिरसीत हांवें ह्या दायजी वर्ल्ड स्टार सिंगराक एक स्पर्धेक आयला. देखून ताका ह्या स्पर्धेक स्वागत मागता. ताच्या हंताक आमी बरें मागता. स्पर्धेक आसा बा प्रिन्सन सल्डाना सिरसी. नमस्कार. तें तुगेलें नांवाचें प्रोनावन्सिएशन करपाक म्हाका भंय दिसता. सो तूं तुजें नांव सांग, तुजो गांव सांग, आनी तुका म्युजिका बद्दल इंट्रस्ट इन्स्पायर कोणें केलो तें सांग. सो म्हजें नांव प्रिन्सन डेरिक सल्डाना आनी हांव सिरसी टावन, उत्तर कन्नडा डिस्ट्रिक्ट. आनी म्हाका म्युजीक म्हज्या डॅडी टावन आयिल्लें बिकॉज ही इज अ म्युजिशन. सो ताचे टावन हांव इन्स्पायर जावन हांव आतां सेंट एलोशियस गोंजागा भितर म्युजीक टिचर जावन आसलो. 2 वर्सां हांवें थंय काम केलां. सो हांव घरांत दुसरें म्हणल्यार भायले कतारांत जॉब एप्लाय केला. सो आय एम गोईंग ओवर देर. गूड. आनी तुजी शिरसी गांवचें कितें सांग आमकां. सिरसी गांव इट इज अ टुरिस्ट प्लेस. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ टुरिस्ट प्लेस आनी मस्त कोल्ड एरिया. अँड थंय फॉल्स आनी पुरा मस्त थंय तांचे आमचे फॉल्स अँड यू कॅन सी सम गुड माउंटेन्स. या प्लीज. थँक यू व्हेरी मच. तुझे सुबीते डोळे कलारतो 2 फुटोले बुटपुडी रंगरंगाळ सुंदर तुझे पोले. तुझे सुबीते डोळे कलारतो 2 फुटोले बुटपुडी रंगरंगाळ सुंदर तुझे पोले. रसमाळे केसते काळे ताचेर मोगरे कळे देखताना कर्जन रोमतात मोगाचे किडे. रसमाळे केसते काळे ताचेर मोगरे कळे देखताना कर्जन रोमतात मोगाचे किडे. अंगराळो परसळ वदनार सांध्याचो उजवाड तुझ्या तोंडार मोतयाची झळक तुझ्या दांतार अमृताचे झरी तुझ्या ओंटार. विशिष्ट तुझी सोबाय तकलेत हांव तुझे पाय देवान वांटून दिल्या रसनेन तू कसकाय. विशिष्ट तुझी सोबाय तकलेत हांव तुझे पाय देवान वांटून दिल्या रसनेन तू कसकाय. तुझे सोबीते डोळे कलारतो 2 फुंकुले पुटपुडी रंगरंगाळ सुंदर तुझे पोले. तुझे सोबीते डोळे कलारतो 2 फुंकुले पुटपुडी रंगरंगाळ सुंदर तुझे पोले. रसमाळे केसते काळे ताचेर मोगरे कळे देखताना काळजांत रोमतात मोगाचे किडे. रसमाळे केसते काळे ताचेर मोगरे कळे देखताना काळजांत रोमतात मोगाचे किडे.
लावून देखताय गुपीत घुंटांनी हांसो फुलोवन सोबीत मोगाचे आल जाल्यात विपरीत आमचे मोदे मोग जाला खंडीत काळीज सांगता हेंच म्हाकाय भोगता तशेंच म्हाकाच निर्मिलोलो चुंगतुंगो मुजे काळीज सांगता हेंच म्हाकाय भोगता तशेंच म्हाकाच निर्मिलोले सुकतुंगो मुजे तुजे सोबीते दोळे कालार दोदून फुंकुले पुटपुडी रंगरंगाळ सुंदर तुझे बोले तुझे सोबीते डोळे कालार दोदून फुंकुले पुटपुडी रंगरंगाळ सुंदर तुझे बोले रसमाळे केसते काळे ताचेर मोगरे कडे देखताना काळजांत रोमतात मोगाचे किडे रसमाळे केसते काळे ताचेर मोगरे कडे देखताना काळजांत रोमतात मोगाचे किडे. थँक्यू. मातशें एक्सप्रेशन घाल कित्याक तुका त्या लिरिक्सा भितर जायते दोळे आसात जायते भाग आसात वेरीन यू कॅन एक्सप्रेस दोज आनी आमचे दोळे मुखार ते पिक्चर उबी करपा जाताले सो ट्राय दॅट बाकी तुका आवाज बरो आसा सो ओन्ली एक्सप्रेशन म्हाका अशें फ्लॅटशें दिसलें एकाच स्टार्ट जाल्लें ते टोनान आनी तें एंड जालें आनी मदली पोएट्री इतली ब्युटिफूल आसा एक चलयेक ताणें डिस्क्रायब केलां तें म्हाका म्हजे दोळे मुखार आयलां प्लीज थँक्यू. हाय प्रिन्सन, कशें आसात तुमी एलोशियस गोंजागान म्युझिक टिचर म्हूण म्हाका गोत्ता आसा पूण इतलें बरें गायन करतात म्हूण आज ते कळ्ळें. बरें जालें सिंग केल्लें बट थोडे संगते कालेंगे म्हळ्यार तुमचे मेन आज तुमचे एक पॉयंट सांगचे तर तुमचे उच्चार प्रनाउन्सिएशन. आतां भांगराळो म्हणाजे भांगराळो म्हळ्यार जायना खिळे किळे म्हणाय किले किले म्हळें तुमी ल्हान का महाप्राण अल्पप्राणाचे वयले तुमी गमन दिजे बिकॉज तेंत आतां तुवें प्रनाउन्सिएशन मिस्टेक करतना कान जाता तो फील येना तुवें करेक्ट उच्चार करून करेक्ट सिंग केल्यार ते फील आमकां येता नातल्यार तुजे मिस्टेक्स आमकां फस्ट दिसून येतात बट अदरवायज तुका बरो आवाज आसा आनी बरें पोटेन्शियल आसा ओके हाचे वयर एक तुमी काम करूंक आसा न्हय ते प्रिन्सन जड्जसांनी सांगलें ऑलरेडी भारी बरो वॉयस तुजो बरो आसा वॉयस बट उणेपण कालें बगलें म्हळ्यार तुवें तें सादरपण कांय नातलें सादरपणाचें मात एक उणेपण वॉयस बरो आसा सिंग केल्लें बरें जालां तें ताचे वयर तुवें काम करीजे आनी ऑल द बेस्ट आनी तूं कातार येताय म्हणटे आतां कालें करचें अर्देर आमी तुका आमी मुखल्या रावंडा व्हरचें गी मुखल्या रावंड व्हरून तूं कातार गेल्यार कालें करचें गी बट ना ऑल द बेस्ट. घरा बसून असली तुम्ही सक्कड वीक्षकां या पदा संगता ताळमेळ येता आसात खंडीत जावन कळटा म्हाका ही शैली श्री नॉर्बर्ट पेरेराची तांच्या पदांनी ते ग्रुवीनेस आसता आनी ते आयकतना मस्त संतोश जाता आनी तितलेच सुपरवायझर रितीन प्रिन्सन सल्डानान हांगासर सादर केल्लें आसा देखून प्रिन्सन तुका देव बरें करूं ओरेनारांनी तांची वरोवणी दिल्ली आसा मुखल्या हंताक तूं येताय की ना आमी खंडीत जावन नेणाव येदोळ पर्यंत नेणाव पूण ह्या दायजी वर्ल्ड स्टार सिंगराक तुवें स्पर्धांत भाग घेतला तुका देव बरें करूं म्हणटा तुजे वरवीं आनी मुखल्या दिसांनी सबारशी स्पर्धिका तिशेन तुमच्या गांवांत आमच्या गांवाक येवन हांगासर पार्टिसिपेट करतलो म्हणलो धैर्य म्हाका खंडीत जावन आसा देखून तुका देव बरें करूं मुखल्या हंताक वेशीर जाल्यार तुका बरें मागता. वीक्षकांनो कुंकण बेल्ट हांवें म्हणलें येदोळूच म्हणलें सिरसीतान आमचो स्पर्धीक आयलो आतां उडपी विशयान उलोवचें जाल्यार आतां मुखली स्पर्धीक आमची उद्यावरतावन एक संगीत प्रेमी सबारशा रियालिटी शोंत स्पर्धांनी भाग घेतली आनी आज दायजी वर्ल्ड स्टार सिंगरान हांगासर आपलें प्रदर्शन दिवच्याक आयती आसा. बाय सिल्विनिया फर्नांडीस उद्यावर. हाय सिल्विनिया. हॅलो मॅम. डॉक्टर सिल्विनिया. ओके आज खंयचे सॉंग सिंग करतात? आज काळीज गायता गाणं. ओके भोव मधुर ताळ्याची गावपीण तूं मस्त कॉम्पिटिशनांनी तुका हांवें वरवणी केल्या सो आज तुजें बेस्ट दी ओके. आनी खंय जावन आयलाय तूं? म्हजें गांव उद्यावर उडपींत एक ल्हान गांव आनी उडपी विशयान सांगचें जाल्यार आमचे उद्यावरांत एक फेमस 150 इयर्स हिस्ट्री आसलें आमचें इगर्ज सेंट फ्रांसीस झेवियर उद्यावर म्हणून तें आतां एक नवें कन्न बांदलां बट ताचें आल्तार आनी की तांणी दवरलां बिकॉज हें हिस्ट्री 150 इयर्स हिस्ट्री आसल्या वरून. मागीर आनी एक म्हळ्यार आमचें
गांवांत एक सायड न्हंय आसा आनी एक सायड दर्यो आसा. तो मस्त लोक पयसतावन ते अनुभव जोडूंक येतात. आनी एक म्हणल्यार आमच्या इगर्जेच्या मुखारच आसचें STM कॉलेज, STM आयुर्वेदा कॉलेज आयकोंक पुरो तुमी. सो मस्त लोक तांची चिकित्सा घेवंक येतात. आनी म्हजे बाग म्हणटा म्हाकाय तें शिकोवंक अवकाश मेळ्ळें म्हज्या गांवांतच. तशें हांव एक आयुर्वेदीक दाक्तेर जावंक पावलें. तुम्ही थंय प्रॅक्टीस करना आसात गे आतां? ना, आतां हांव मणिपाल मुनियाल आयुर्वेदीक कॉलेज ओके थंय प्रॅक्टीस करता. ओके. सायड आयकून कशी जाली. ओके, ऑल द बेस्ट सिल्विनिया. थँक्यू मॅम. काळीज गायता गाना तुझी याद येताना, रातीची गोड गोड सुपडा उल्हास हाडतात मना. हांव उठता वाऱ्यार त्या सुकण्या संगी, हांव धलता भांगेर फुलां संगी. माळच्या वाऱ्यार तुजो परमळ सिंता, तूं कास सोदून भोंवता, तूं कास सोदून भोंवता. काळीज गायता गाणा तुजी याद येताना, रातीची गोड गोड सुपडा उल्हास हाडतात मना. तुझ्या कानात पुसपुसची आशा म्हाका, तुझ्या उम्यांनी तुझी आशा म्हाका. तुझ्या दोळ्यांनी बुडून वेंगेत कोडून मोगारू साची आशा म्हाका, मोगारू साची आशा म्हाका. धलय तुजी वेंगे निदाय तुजी सावळी, आपड मोजा गाला सांबाळ मोगा वोबी. म्हज्या चिंतनांनी भरला संसार म्हजो, हो आत्मो आनी जी सगळोच तुजो. जावं कश्टांची वाट या फुलासो, सांबाळटाय म्हणून विश्वास म्हजो, सांबाळटाय म्हणून विश्वास म्हजो. उतरां तुजीच खाती, गाना तुजीच खाती, बुगडा तुजीच खाती. हांव सगळी
देव बरें करूं. सिल्विनिया, येस मॅम. तुजें गायन आयकूंक मस्त सुदींग आसलें. देव बरें करूं मॅम. बरें सिंग केलें. तुजो कसो ताळो आसा गी तशेंच तुजें गायनी मस्त मधूर आयकलें. देव बरें. बरें एक्सप्रेशन्स तुवें घाली सिंग करतना, सो तें एक फॅक्टर बरें आसलें. एक तुका करेक्शनाक, येस मॅम. ओके. आतां आमकां आमी ह्युमन वॉयसाक सिंग करतना आमी 3 स्थायीन सिंग करता, 3 ऑक्टेव. येस. एक मध्य, मंद्रा, तरा म्हणून आमी 3 ऑक्टेवान आमकां सिंग करूंक जाता. तुजे मंद्रा आनी मध्य म्हळ्यार नॉर्मल आनी ताजे सकयल ते नोट्स क्लीन बसतात, ओके. बट तरा येताना इल्लेशें तुका स्ट्रेन जाल्लें बरी बगता. येस मॅम. तें तुका ताजे वयर इल्लें तुवें काम करियेत म्हणून म्हाका बगता. तुका बरें पोटेन्शियल आसा, सो तें एक काम कर. येस मॅम. हाय नोट्स कशें सिंग करचे ताका जाले एक्सरसायज आसत तें इल्लें प्रॅक्टीस कर न, सो तें तुवें ओवरकम करियेत जायतें. बट ताजें तें सोडल्यार मागीर पुरा बरें आसलें. थँक्यू मॅम. या दोतोर, आय थिंक तुज्या पेशंटाक तुवें प्रिस्क्रायब कांय करून दिवपाची गरज ना. जस्ट मेक हिम सीट अँड लिसन टू युअर सॉंग. तो कितलोय दुयेंती आसूं तो उठून नाचत भायर येतलो. थँक्यू व्हेरी मच. यू एंटरटेन sir. व्हेरी वेल. थँक्यू. नायस Thank you so वॉयस. much. या थँक्यू. सिल्विनिया, येस सर. बरें करून सादर केलें सॉंग. थँक्यू सर. काल तुवें प्रयत्न करी जे जोशल मॅमान सांगलां उडास ट्रेनिंग काणगे येस. मागीर हें कोणाचें पद? शिल्पा कोटिना मॅम. रोशन आंजरचें कंपोजिशन वॉयस वॉयस. मस्त बरें बरें लागलें म्हाका आनी बरें करून सादर केलें. ऑल द बेस्ट. थँक्यू सर. विशेकानो, सिरसीतान आमी आतां उद्यावर कुशीन आयल्या आनी उद्यावरांत एक अपुर्बा अशी न्हंय आसा, उद्यावर नदी म्हणटा ताका. बाय सिल्विनान आत्तां प्रदर्शन केल्लें पद आयकत आसतना ह्याच न्हंय तडीर बसून एक गिटार काडून पद म्हणें म्हण म्हाका बोगलें. तुमकां घरा बसल्यांक कशें बोगलां हांव नेणा. वरेणारांक कशें बोगलें तांणी तांची वरोवणी दिल्ली आसा. देखून म्हाका न्हंय तडीक व्हरून एक गायन करूंक एक अवकाश कर न्हय. मोतीन तरी अवकाश करून दिल्या बाय सिल्विनिया. तुज्या परफॉर्मन्साक तुका देव बरें करूं म्हणटा. मुखल्या हंताक तुका बरें मागता. विक्षकानो, ह्या अंकड्याची अकरेची स्पर्धीक आतां हे दोळ आमी न्हंय तडीर बसून गायन केल्लें, म्हज्या वांट्याचें केलें. तुमी म्हज्या सांगात आसात म्हूण चिंता. आतां आमी घाटी मुळाक या, मडंत्यार. थंय ताण इल्लेशें मुखार गेल्यार आमकां बरी पश्चिम घाट मेळटा. देखून ह्या घाटी मुळांतान आमची एक मुखली गावपीण हांगासर आयल्या. तिका स्वागत करूंक वाशेता. बाय अलिशा करिश्मा फर्नांडीस, मडंत्यार. अलिशा बाय, हां सर. नायस स्मायल. थँक्यू. तुज्या गांवांतले सगळे लोक असेच हांसता? वय वय. हांसता जाल्यार म्हाका सांग तुजे गांवचे बद्दल थोडें म्हाका आयकून घेवपा जाय. ओके. आमच्या गांवा विशयान सांगचें तर हांव माडेंत्यार गांवची. म्हज्या गांवाचें स्पेशालिटी कालें म्हणल्यार नूतन क्लोथ सेंटर, आमचें क्लोथींग शॉप म्हळ्यार आमच्या गांवचें. नेक्स्ट आमचे इगर्ज लायक 133 इयर्स तशी जाली इगर्जीक. आनी आमच्यान एक गुहे आसा इगर्जींत. ताच्या नेक्स्ट थंयसर लोक लायक मस्त मोवाळी लोक आसात. मागीर बरे करून उलयतात, म्हजे बरीत आसवनांनी आसतात. तशें तिकलेंत. आय थिंक तुमच्या गुवेंत भितर आमी अस्मितायचें शूटिंग केलां अशें म्हाका दिसता. वय वय करेक्ट. या या या. सो बेस्ट ऑफ लक आनीक बरें जावन दी पद. थँक्यू. या. अरे पुसपुसतात येवून मुझे मन गायता गायना
म्हजो उस्वास पावना आनी सोंपता तुका पळय म्हजे मोग काय जाला कोणा आरे तळमळटा हो जीव म्हजो उस्वास पावना आनी रस्ता थाय पळय म्हजे मोग काय जाला कोणा Sogna tu vento su nade tu tuzo talo la goita pisci ani goice fami so swade tu hey amal so su kashe Sogna tu vento su nade tu tuzo talo la goita pisci ani goice fami so swade tu hey amal so su kashe are kin पायजणा पायंगाली उडकना आनी आंग्रा काय वेंगून तुझ्या मोग काय जाला कोणा आरे किंता पायजणा पायंगाली उडकना आनी आंग्रा काय वेंगून तुझ्या मोग काय जाला कोणा रात जायना पाशारही उशंती रोन वेता आनी दोशी कोडी हजार रे तुका वेगूंक आशा जाता रात जायना पाशारही उशंती रोन वेता आनी दोशी कोडी हजार रे तुका वेगूंक आशा जाता आरे पुसता ये वंट मुझे मन गायता गायना आनी सोदता तुका दोळे मुझे मोग काय जाला कोणा आरे ला 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 आरे ला 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 मोग काय जाला कोणा थँक्यू अलिशा बाय हां सर खूप सुंदर म्हणलें तुवें पूण वॉट आय फेल्ट वॉज ह्या सॉंगाक मातसो आवाज बोल्ड जाय आशिल्लो वय वय नॉट कंट्रोल वय द एक्सप्रेशन ऑफ द लिरिक्स वॉन्ट्स लिटल बोल्ड आनी तुवें तो मातसो सॉफ्ट केलो तुवें तो कंट्रोल केलो पूण दीस सावंड्स आतां स्टुडियो भितर आतां चड अशे कंट्रोल सावंड वापरतात फॉर द सॉंग्स दुसरी गजाल म्हणजे म्हाका तुका सांगपा जाय की वेन यू प्रॅक्टीस एट होम या if you want to dance and sing here, then practice also should be same. घरा कडेन डान्स करूनच वय, वॉट वय. एक्सप्रेशन तूं दितलें तें प्रॅक्टीस करतेच हांगा येवपा जाय. वय If you are seriously singing at home, then please come and seriously sing here. या Don't try to do which you have not practiced. ओके सो ताजो परिणाम कितें जाता परिणाम म्हणजे तुजे श्वासाचेर जाता. वय सो तुजो जो फ्लो सुरवातेक आयलो तो मातसो मागीर डावन जालो. वय So that's because you have not practiced the dancing at अशें म्हाका दिसता. So do that. Whatever you want to present, practice also that. या Yeah. देव बरें करूं. Thank you very थँक much. यू Yeah. अलिशा या मॅम सुरवेर बरी एनर्जी आली तुका वय मागीर एक कडेन मिस्टेक जाल्या उपरांत पुरो एनर्जी ड्रॉप जाली एक कितें गे म्हळ्यार म्हाका भोगलें तुका आनी कितें प्रॅक्टिसाची गरज आसा म्हणून बिकॉज मस्तू कडेन तुवें उतरां मस्तू कडेन रॉंग केली हांवें आतां नोट सांगूंक गेल्यार मस्तू आसा वय ओके आनी ट्यून हे कडेन रॉंग केलोय सो आतां तूं सॉंग कशें प्रॅक्टीस करताय हाव यू प्रॅक्टीस आतां खंयचें तुका सॉंग दिता तुवें आयकनातलें हे दोळ आयकनातलें सॉंग तुका दिल्यार
हाव यू प्रॅक्टिस कशें स्टार्ट करते प्रॅक्टिस फस्ट आयकत एक 4-5 पटी आयकत 4-5 पटी मात्र नाही फस्ट आयकत ओके मागीर हांव म्हळ्यार कॉलेजीक येताना सदां बसता तेच आयकत लायक एक 1 वीक कंटिन्युअसली वेताना very good, मागीर लिरिक्स हें करता पळोवन सिंग करूंक ट्राय करता छोटू कुतकांचे सॉंग आवडटा करेक्ट ते फूल प्रॅक्टीस कर मागीर लास्टाक कॅरिओके आवडटा सिंग करता सिंग करता ओके सिंगींग लास्ट हेजे प्रॅक्टिसान केदाळे फस्ट आयकचे मस्त पटी आयकचे सो तो आमी काल आयकोन आमचो ट्यून काल रिजिस्टर जाता तातूंत आमचो वोकल कॉर्ड्स जावन आमी तें प्रोड्यूस करचे आवाज ओके सो आमी म्हणटा ताजो आवाज बरो आसा म्हण आवाज बरो आल्यार पावना ताका बरें आयकोनची कॅपॅसिटी आसाचे ओके सो मस्त आनी कितें आयकचे तर तुवें आयकलें पावना म्हण जालें ओके सो एक एकल्यांची कॅपॅसिटी आसता आतां म्हाका एक 50 टायम्स आयकल्यार म्हाका आयल्यार सो तुका 50 टायम्स ती येजे म्हणून ना ओके मे बी तुका आनी केली चड जायचे कोण ना मे बी उणें जायचे कोण ना सो डिपेंड्स तूं कशें तें ट्यून ग्रास्प करताय म्हणलें ताजे वयर डिपेंड जाता ओके आनी एक कालें म्हणल्यार सरान सांगलें बरी तुजो थ्रो आनी कितें जाय आसलो तुज्या आवाजान तो थ्रो तुवें डान्स आनी परत बरें केलें बट सिंग करतना आनी ओरिजिनली गायलां आमच्या जिना बायन तिणें कशें सिंग केलां ते तो थ्रो तिच्या आवाजांत सो तें आनी की हें जें आसलें आनी लिरिक्सांत ऑफकोर्स मस्त कडेन मिस्टेक जाल्यात सो तें मतीन दवरचें तें बरें करून प्रॅक्टीस कर नेक्स्ट रावंडाक तूं सिलेक्ट जाल्यार ऑल द बेस्ट थँक्यू अलिशा येस सर ऑलरेडी सांगून जालें जड्जसांनी हांव चिंता तूं एक परफॉर्मर तुका परफॉर्म करूंक चड इंट्रस्ट आसा आनी तुजो वॉयस बरो परफॉर्म करूंक एक इल्लो मोठो वॉयस थिक वॉयस सो तुवें अशें पॉप सॉंग्स तुका परफॉर्म करीत बट एकच ताणें सांगलें बरें वॉयसाक ट्रेनिंग दिवचे आनी खंयचे जॉनराचे सॉंग त्या प्रमाणे ते वॉयस ते कंट्रोल हाडिचे आतांचे पळयता इल्ले रॉक टायप सॉंग तुवें ताका आनी इल्ले पावर दिवचे आसलो तातूंत इल्लें उणेपण बगलें म्हाका सो ऑल द बेस्ट थँक्यू बाय अलिशा तुका देव बरें करूं भोव अपुरबायचे रीत नुवें सादर केलें एक विभिन्न शैलीचें पद सबार कार्या सोबन आनी हांवें आयकल्लें आनी अशें आयकत आसतना मोग कांय जाला कोण ना आतां मोग म्हाका तो खंडीत जावन मडन त्यार हांव सबार फावटी गेलां कार्यांक जावं दी हेर जावं दी गुडो दोंगर थंयसर पळयतना ताचेर प्रकृतीचेर म्हाका मोग जाल्लो आसा देखून तोच इल्लेशें झळक म्हाका पाटी इल्लेसो उडास करिल्ल्याक तुका देव बरें करूं मोग कांय त्याच रितीन कांय करीचें म्हण ना प्रकृती सांगताय म्हाका कांय मोग जाला कोण ना म्हणून हें म्हजें इल्लें चिंताप देखून हें चिंताप वाडयल्ल्या बाय अलिशा करिश्मा फर्नांडीस तुका देव बरें करूं आनी आतां आंकड्याचो 11सो वांटो आनी तुमी राखून रावलो वांटो हनी जेनिक्स परफॉर्मर ऑफ द वीक 4 जाणां स्पर्धीक आहलीं विक्षकांनो तुमचे पैकी तुमच्या अभिप्राय प्रमाणे कोण आसूंक पुरो म्हणून तुमी घरात बसून सांगेत रॉल्विन मॉरिस गी प्रिन्सन सल्डाना गी सिल्विनिया फर्नांडीस गी वा अलिशा फर्नांडीस गी तुम्ही तुमची वरवणी केल्या तुम्ही तुमची विंचून केल्या पण आमच्या वरेनारांनी कोणाक विंचला म्हणून आतां कळ्ळें तेवचो वेळ आनी ते आसात बाब रॉल्विन मॉरिस कुलशेकर बाब रॉल्विन तुका अभिनंदन परफॉर्मर ऑफ द वीक जावन तूं विंचून आयलाय तुका आमचें अभिनंदन मुखल्या हंताक वेशी जाल्यार वेता म्हणली आमची पातयणी पूण वेतात जाल्यार ह्याच रितीन उत्तम रितीन परफॉर्मन्स दी जाय अशी आमची अभिप्राय आनी आशा तुमचे हांव देखून तुमकां परत एक फावटी अभिनंदन येस विक्षकांनो 3 आंकडे जाले 12 स्पर्धिकां येदोळ पर्यंत आनी सादरपण दिल्लें आसा आनी हाचे पैकी तुमच्या पसंतीचे कोण आसात तुमी सिलेक्ट केला पूण आमची एक विनंती कितें म्हळ्यार ही सकट स्पर्धिकां आमची स्पर्धिकां तुम्ही एकल्या दोगाक सपोर्ट करच्या बदला सकडांक आमी आमचो पाठिंबो दिवया अशी एक म्हजी कालती विनंती तुमचे सजेशन्स तुमचे कमेंट्स हे एपिसोड्स कशे बरे करे तुमकां कितेंय सांगूंक आसा जाल्यार आमच्या यूट्यूब कमेंट्सान दायज वर्ल्ड गीत संगीत फेसबूक पेजीर आमकां खंडीत जावन सांग येता मुखल्या दिसांनी हे आमी करूंक आमी प्रयत्न आमी खंडीत जावन करतल्या देखून मुखल्या आंकड्यांत आनी की अपुरबायचे स्पर्धीक हांगासर येतात तांकां तांचें गायन आयकूंक हांव आतुरान राखून आसा तुम्ही राखून रावतले हातून पात येता मुखल्या आंकड्याक मेळटा पर्यंत निरंतर मनोरंजनाक पळयते रावा दायजी वर्ल्ड 24/7